बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 20:8 7व्या वळींत आमी अशें वाचताव. सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी ढाल, ताचेर म्हजें काळीज विश्वास दवरता. म्हाका आधार मेळ्ळो, म्हजें काळीज उल्हासता. म्हज्या गायनान हांव ताका अर्गां दिता. सर्वेस्पर आमचें बळ जावन आसा. तोच आमकां ताचो आधार दिता. ताचेर आमी सदांच आमचो विश्वास दवरूंक फावो, कित्याक तो बुजवून असो देव आमचे मदें ह्या बोपूय सक्रामेंतांत हजर जाता. ह्या सोम्याक आमी मोगान स्वागत करया. आमचे जिवीत ताका आमी भेटोवन दिवया. कवनो हे इंग्लिशान गीत. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. आमच्या डिवाइन मेलडी बुकांत गीत संख्या 239 पेज 116, पेज 239, hymn number page number 116, hymn number 239. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what grace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Oh, what grace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Heavy trials and temptation, is there trouble anywhere? We shall never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Take it to the Lord in prayer. Take it to the Lord in prayer. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. अर्घां तुका सोम्या, उलाप तुका सोम्या, स्तुति तुका सोम्या, वंदन तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, आराधना तुका सोम्या. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. What a friend we have in Jesus. म्हणून आमी गायले मोगाच्या भावनो भयणीनो. आमचो मोगाळ इश्ट जावन आमचो सोमी आमचे मदें हजर आसा ह्या बोपोवी सक्रामेंतांत. आमी ताचे सरशी येता आसतना
तो आमकां ताचे तावन वर्ती बुजवून दिता. हेब्रेवां बरयल्लें पत्र आमकां सांगता आवस्वर 4:16 वळींत गरजे आकांताच्या वेळार दया आनी आदार आमकां मेळचे पसत आमी धैर्यान ताच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया म्हणून. धैर्यान आमी सोम्याच्या कृपे सिंहासना लागीं सरता आसतना आमकां खरेंच ताचे तावन बुजवण मेळटा. खरेंच सोम्या तावन आमकां शांती मेळटा. खरोच आमकां आदार सोम्याचो लाभता. सभारपोटी आमी सोम्या सरशी येनासतना थंय हांगा सोदून वेता. सभारपोटी आमच्या जिवितांत आमकां विविध तरेचे थाळण्यो तेंते सवा आयिल्ल्या वेळार आमी त्या थाळण्या तेंते सवा बली जाता. कित्याक सोम्याचो आधार आमी मागना. ह्या खातीर आज जो उरतो दीस आमकां जावन आसा सोम्याचो आधार मागोवंक, सोम्याची कृपा आमी जोडून घेवंक, सोम्या तावन मेळची ती बुजवून स्विकार करूंक. देवाचे उतर आमकां सांगता किर्तन 113 ह्या किर्तनांत सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा. उन्नती ताचें सिंहासन पूण सकला सरकार आनी पृथ्वेर तो नदर घालता. खलत्याक तो धुळींतलो उबारता. दुर्बळ्याक तो शेणांतलो वयर काडटा. फुडाऱ्या मदें ताका जागो दिता. आपल्या परजेच्या फुडाऱ्या मदें ताका बसयता. आमच्या सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं, आतां आनी सदांकाल, उदें दितावन अस्तम ते पर्यंत सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. कित्याक सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्राचो धनी आनी मळबावय ताची महिमा. आमचो धनी जो जावन आसा ताका आमचेर पदवी आसा, अधिकार आसा. ती सोम्याची पदवी आमच्या हर एकल्याचेर आमी वळखून घेवया आनी आमकां आमी सोम्या मुखार बेठोवन दिवया गावनी गीत. जेजू पदवेदार, ताचो अधिकार सगळ्या सर्गा संवसारात सदां सर्वथा. दर्यो गाजोता, सूर्यो लासोता, तारा लारांनी ताची महिमा. हालेलुया, हालेलुया. ध्यान आनी मागण्यान, मान आनी गौरव दिव्या आमी सदां ताका आमच्या रायाक. पदवेदार, ताचो अधिकार सर्गा संवसारा सदा सर्वदा. जेजू पदवेदार, ताचो अधिकार सर्गा संवसारार सदा सर्वदा. दर्यो गाजोता, सूर्यो लासोता, तारा लारांनी ताची महिमा. दर्यो गाजोता, सूर्यो लासोता, तारा लारांनी ताची महिमा. हालेलुया, 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 हालेलुया. ध्यानानी मागण्यात, मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. आनी ध्यानानी मागण्यात, मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. सोमी आमचे ताचे वरती खाकूल दाखयता. ताची खाकूल आमचे दाखोवन तो आमचे पातकाचे मोक्षान आमकां दिता. धैर्य आनी कृपा भरपूर रितीन तो आमकां उदक दिता. हर एक आमचे पातक तो नितळ करता. ताच्या कृपे जीवचे भाग आमकां फोव करता. त्या सम्याची काकूळ आमी वळखून घेवया. सकाळच्या वेळार आमचे जिवीत काबे बेठोवन दिवया. जेजू काकूलदार आमकां बक्षिता.
धैर्यानी कुर्पा तो वोदक सिथा Jesu kalkultar amka boksitar धैर्यानी कृपा तो दक्षिता फातकाच्या कोंडा बुडून असलेल्या आत्म्याक मुजादून नितळ तो करता हक्काच्या कोणात बुडून असलेल्या आत्म्याक बुजादून नितळ तो करता हालेलुया 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 ध्यानानी मागण्यात मानानी गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया मानाने मागण्यान मानाने गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया सबार पुढे आमच्या जिनी आमका कष्ट येताना पिडा येताना अनवर येताना फवारताना आम्ही धंडळताव अस्कत आम्ही जाताव फरवस आम्ही सांगताव पण आमच्या सम्या सरशी येत असताना आमचो स्वामी आमची बेठा थीर करता आमचो बरवसो तो घट करता ताचे ते नवे जिवीत जेवचे भाग तो आमकां फोव करता त्या सम्याक आमी अर्घा दिवया ताका आमी हरसिया ताका आमी वखारया मोच्या जिवितांत धंडळची मेठा भद्र कडपा वय तो रावयता मोच्या जिवितान धंडळची मेटा भद्र कडपावय तो रावयता नव्या जिविताक मोज्या ताळ्यात एक नवे गायन तो गावयता नव्या जिविताक मोज्या ताळ्यात एक नवे गायन तो गावयता हालेलुया 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 ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया आणि ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया आणि ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया हालेलुया 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 मगच्या भावनो भगिनीनो सांत पाऊल कोरिंथकरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 4थ्या वस्वरांत 16 वळींत अशें म्हणटा आमी धैर्य सांडिनाव जरी आमचे बायलें सैंब इल्ले इल्ले नास जावन येता तरी आमचे भितरलें सैंब जिवान भरोन भरोन येता कित्याक आमचे वयर येतात ते हळवायेचे आनी तात्कालिक कश्ट दग्ध कसलीच सर नातलेले अनंत सासनीक महिमेक आमकां तयार करतात मगाच्या भावनो भगिनीनो हांगासर आदल्या हप्त्यान देखली आयिल्ली भयण रेतीरेक ते जिवितांत तिका मस्त दूख आसलें विशेश तरेचें दूख मोगाच्या मनशाच्या मरणा वरवीं तिका जाल्लें आनी तें दूख तोडवूंक तिका भोव कश्टाचें जाल्लें कोणीय तिका सांगलें एक हप्तोभर रेतीरेक वचून देवाचें उतर नियाळ कर स्वामी तुका अखंडी जावन बुजयतलो त्या भरवशान ती रेतीरेक हांगासर आयलेली आनी कावन्सिलिंगाक आयलेल्या वेळार तिणें तिचें दूख व्यक्त केलें कितल्या तेंपार थावन ती दुकान आसलें आनी तें दूख आसल्या वेळार कसलेंच तिका करूंक मोड येनातलें एका तरेची कोण म्हणल्यार बरी भोगतालें
एखाद्याची खिन्नता डिप्रेशनाक ते वळोवंक जाल्ली. खंयच्यान ती आसाक ना उर्बाना, जेवंकी नाका, कितेंय काम करूंक नाका, कसलेंच नाका, जिवीतच नाका म्हणल्यार बरी एखाद्याचे बोगाप तिका येतालें. हांगासर व्यतिरेक येवन देवाचें उतर आयकत आसतना सोम्यात हांव तिका विशेश बुजवण मेळ्ळी. सोम्यान तिका बुजयलें, हांव आसा तुज्या सांगाता, तुजें दूख हांव संतोशान बदलिता म्हणल्यार उतर सोम्यान तिका दिल्लें. तिच्या काळजान तिणें स्विकार केलें आनी विशेश तराची बुजवण सोम्या थंय तिणें जोडली. एक नवी उर्बा तिचे थंय आयली आनी उपरांत कितें सक्कड तिचें मुखार काम करूंक आसा, कितें सगळें तिका जबाबदारी आसा तें सक्कड बऱ्या करूंक एक बरो निश्चय घेवन येते जावन ती गेली. मगाच्या भावनो भयणीनो, सोमी आमकां खरी बुजवण दिता. सबार लोक आमचे बोगासो मनीस आसा ती आमकां बुजयतात आमच्या दुखा वेळार खंडीत जावन, पूण सोम्यात हांव मेळची ती बुजवण मोगाच्या भाव भयणीनो हेर कोणूच आमकां दिवंक शकना. एक इंग्लीश बरयणार ताच्या एका बुकान सांगता, गॉड एलोन नोज द पासवर्ड ऑफ आवर हार्ट म्हणून. गॉड एलोन नोज द पासवर्ड ऑफ आवर हार्ट. आमी जाणा मोगाचे न्हू, आमच्या कंप्युटरांत आमी काम करतना या मोबायलांत आनी थंयसर पासवर्ड म्हूण घालता हांव. तो पासवर्ड घाले जाल्यार मात्र सक्कड उक्तें जाता, मागीर कितें काम करूंक त्या वस्तून जाता. आमच्या काळजाचो पासवर्ड देव एकलो मात्र जाणा आनी त्या खातीर आमची हर एकल्याची परिस्थिती तो एकलो मात संपूर्ण तरां समजूंक शकता. ताचे तावन मात्र आमकां खरी बुजवण आमी जोडूंक शकता. ह्या खातीर ह्या दुसऱ्या हप्त्यान मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां विविध वाचपां मिसाची वाचपां पळोवंक जाल्यार थंयसर खरी बुजवण आमी सोम्या थंय जोडूंक जाय म्हणून आमकां उलो दितात. हो दुसरो हप्तो शांतीचो हप्तो म्हणून ह्या हप्त्याक म्हणटात. दुसरी वात आमी पेटयलेली आसा आयताराच्या दिसा. बेथलेहेम कॅन्डल म्हणटात ताका, शांतीची संकेत तो जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, केदाळा आमच्या जिवितांत सोम्याची खरी बुजवण आमकां आसा, तवळ आमच्या जिवितांत शांती आसा, समाधान आसा. जर सोम्याची बुजवण आमी स्विकार करिना आमी शांतीन जियोंक शकना. त्या देखून इसाया प्रवादी आमकां सांगता 6:6 वरान, बुजवण दिया, म्हज्या परचेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुजलेमाच्या काळजा कडेन उलया, म्हळ्यार आमकां न्हू, जेरुजलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिचे साकरेचे दीस संपले आनी अपराधांचे परीकपण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पातकांत सरस्पराच्या हातांतली थोडी कास तिणें भोगलेली आसा. तिका बुजवण दिया, बुजवण दिया म्हणटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्यात हांव आमकां सदांच खरी बुजवण मेळटा. हें सत आमी आज वळखून घेवया. सांपुरो सबार तरेचें दूख आमच्या जिवितांत आसा. सबार संगती आमकां दोसतात. विविध तरांचे चिंताप, नकारात्मक चिंताप आमच्या मोतीन येवंक पुरो थोडे पुटी आमच्या जिविताच्या परिस्थिती पळयत आसतना. पूण ह्या संदर्भात जर आमी सोम्या लागीं येता, सोम्यात हांव खरी बुजवण आमी जोडूंक शकता. जेजूस आमकां सांगता, येया तुमी कश्टांतल्यानो, वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणून. हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजे जू तुमच्या खांद्यार तुमी घेया, म्हजे लागचे शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. मोगाच्या न्हू, सोम्या सरशी आमी येता आसतना आमी ताचे तावन शिका जाय. ताचे तावन आमी आमच्या जिविताची वर्ती लिसांवां शिका जाय आनी ताणें दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक आमी फुडें सरा जाय. तवळ मोगाचे न्हू, खरेंच आमकां सोम्यात हांव बुजवण मेळटा, शांती मेळटा, समाधान मेळटा. तेंच आमी आज वळखून घेवन हर एक आमचे दूख, आमचे कश्ट, आमची आखांत कितें आसात, दूख कितें आसा तें सोम्याक ह्या वेळी समर्पण दिवन सोम्याक आमी सांगया, बन्नी येसू देवा, दर्शನ ನೀಡೋ ದೇವ, ಬನ್ನಿ ಯೇಸು ದೇವ, ನೀಗು ಹೃದಯ ಭಾರ.
ಬನ್ನಿ ಯೇಸು ದೇವಾ, ದರ್ಶನ ನೀಡು ದೇವಾ. ಬನ್ನಿ ಯೇಸು ದೇವಾ, ದರ್ಶನ ನೀಡು ದೇವಾ. ಬನ್ನಿ ಯೇಸು ದೇವಾ, ನೀಗು ಹೃದಯದ ಭಾರ. ಬನ್ನಿ ಯೇಸು ದೇವಾ, ನೀರು ಹೃದಯದ ಭಾರ. सर आमची खंत बेजाराय, आमच्या कांते जिथे जे सलवोनी विविध तरांचे दूख सम्याक आमी भेटोवन दिवया. शांती दातारा कबुलो मारिया. ಲೋಕವೇ ಸಂತೆ, ಮನ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ. ಲೋಕವೇ ಸಂತೆ, ಮನ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸೋಲು, ಬದುಕೆಲ್ಲ ಗೋಳು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸೋಲು, ಬದುಕೆಲ್ಲ ಗೋಳು. ಹೊರೆ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಿಸೆನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿ ನೀಡು ಎಮಗೆ. ಜಗದ ಶಾಂತಿ ದಾತ, ಈ ಜಗದ ಶಾಂತಿ ದಾತ. ಬನ್ನಿ ಯೇಸು ದೇವಾ, ದರ್ಶನ ನೀಡು ದೇವಾ. ಬನ್ನಿ ಯೇಸು ದೇವಾ, ನೀಗು ಹೃದಯದ ಭಾರ. आमच्या काळजाचे हर एक काटे बिटे कितें आसा, आमचे तत्वार कितें आसा, जिवितांत अडचणी कितें आसा, कितें सकट आमच्या जिवितांत आमकां अस्कत करता, ते हर एक सम्याक आमी समर्पण दिवया. ಹೃದಯದ ನೋವ ನೀಗುವ ದೇವಾ. ಹೃದಯದ ನೋವ ನೀಗುವ ದೇವಾ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಲವ ನೀಡುವ ದೇವಾ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಲವ ನೀಡುವ ದೇವಾ. ಬಲಪಡಿಸುವ ಯೇಸು ದೇವಾ, ನೀನಿರಲು ನಮಗಿಲ್ಲ ಭಯವೇ. ಜಗದ ಸೌಖ್ಯದಾತ, ನೀ ಜಗದ ಸೌಖ್ಯದಾತ. ಬನ್ನಿ ಯೇಸು ದೇವಾ, ದರ್ಶನ ನೀಡು ದೇವಾ. ಬನ್ನಿ ಯೇಸು ದೇವಾ, ದರ್ಶನ ಹೃದಯದ ಭಾರ. समाजानं एकसरपणाचो अनुभव जावन आसा, निराशपणाचो अनुभव जावन आसा. तर एक एकसरपण निराशपण कितें आसा, म्हज्या मोगाच्या मनशान म्हाका सांडला म्हणलो तो एक ते विशेष दूख तेका जावन आसा. ह्या वेळार सम्याक ते समर्पण दी. म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, तुजे काळीज समी ताच्या मोगान भरता. हांव तुजे सांगत आसा, भियेनाका म्हूण तुका हांव धैर्य दिता. ಯಾರಿಲ್ಲ ಎನಗೆ ಏಕಾಂಗಿ ನಾನು. ಯಾರಿಲ್ಲ ಎನಗೆ ಏಕಾಂಗಿ ನಾನು. ನಿಜ ಪ್ರೇಮ ಸಿಗದೆ ಆಸೆ ನಿರಾಸೆ.
ನಿಜ ಪ್ರೇಮ ಸಿಗದೆ ಆಸೆ ನಿರಾಸೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿಂದೆನ್ನ ನಡೆಸು ನವಹರ್ಷದಿಂದೆನ್ನ ಹರಸು ಜಗದ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಓ ಜಗದ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುದೇವಾ ದರ್ಶನ ನೀಡು ದೇವಾ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುದೇವಾ ನೀಗು ಹೃದಯದ ಭಾರ ನೀಗು ಹೃದಯದ ಭಾರ ನೀಗು ಹೃದಯದ ಭಾರ Hallelujah, 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 hallelujah. Samya तुका मारतेल्या तुझ्या बुरख्यांक samya तुझी खात करतो दाखे samya तुझे बुजवंतांक खादू दी ताच्या कष्टा दुखात उला मारता सर samya ताका तू हेर दी बुरखे samya ताका तू भर हर एक तरह जसकत काय तू खाडून उडे samya दैविक सन्माय दैविक मोगा samya तुझा खानटे सर्वाइटाचे सहित म्हणून samya तुझी कृपा लाभय samya जेजूच्या पवित्र प्रार्थनेच्या बुरख्यांक तू बळवंत कर. Praise you Jesus, thank you Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. आमच्या काळजा मनात सभा ते सभासाद गरजो आसा सम्य मुखार ते आमी आज दवरया. आज जल्मा दिवस चरण करच्या आमच्या भाव भयणी पासून प्रत्येक जण आमी अर्घां दिवया तांच्या पासून मागया. आज जल्मा दिवस चरण करतात फ्लोरिन रेगो, केन हॅरवी पिंटो कटील तावनू, निकिता रेगो वचपे तावन 71 वर्ष जल्मा दिवस चर्चिता फ्रांसिस मस्करेनस कुलशेखर तावनू जल्मा दिस चर्चिता दुल्सिन डिसिल्वा अंबोली 15 वर्ष जल्मा दिवस डेरेना डिसोजा कुवेट तावनू तसेच क्विनी डायस नेरुल मुंबई तावन आमच्या भाव भयणीक ताच्या आयच्या दिसाचे शुभाशय आमी पाठयता. देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आज आमी मागता. हांगासर आमकां सभाजनांनी तांकां लाभल्या सर बरेपणा पासून अर्घां दिवंक सांगलां. बरें काम मेळ्ळ्या पासून सभाजन अर्घां दितात. बरी भलायकी लाभल्या पासून अर्घां दितात. विशेष तराचे दूख खंत बेजाराय पयस जाल्ल्या पासून तेन्ना देवाक आज अर्घां दितात. कुटुंबांत आशिर्वाद जोडल्या पासून आज विशेष अर्घां दितात. आमकां अर्घां दिवंक सांगला प्रत्येक जावन रोशन फेर्नांडीस कल्याणपूर तावनू, वसंतनी मरिटा फेर्नांडीस बेंगलुरू, सीमा लोरेटा मस्करेनस बळकुंजे तावनू, जोएल बर्बोजा अशोकनगर आनी मरिया डिसोजा किन्निगोळी हांचे सवे आमकां सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणा पासून सम्याक आमी अर्घां पाठोवया. अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमची सर ते सवा कितें आसात, गरजो कितें आसात, काजाचे अत्रे कितें आसात ते सकट सोम्या मुखार आमी दवरया. कश्टा दुखान आसल्या आमच्या भाव भयणींक प्रत्येक जावन आज सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आज हांगासर आमकां मागोवंक सांगलां बऱ्या भलायके पासून आनी संरक्षणा पासून रॉबर्ट डिसोजा गोंयांत तावनू तशेंच सर्जरी जावंक आसा ती बऱ्यान जावन बरी भलायकी जावच्या पासून रिजवान बेंगलूर हाचे पासून मागोवंक सांगलेलें आसा. तशेंच आस्पत्रेंत आसच्या ICUंत आसच्या आमच्या भाव भयणी पासून आमी मागया. तेणे निराश जाल्ल्या कंगाल जाल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासून आमी मागया. ह्या हप्त्यात हांगासर कन्नडा रितीर जावन आसा. ह्या रितीरेन भाग घेवच्या सर आमच्या भाव भयणीच्या दिसा पासून आमी मागया. अद्वैत सवो काळ कृपेचो काळ जावन आसा. सोम्याचे येण्याक आमी तयार जाता आसतना आमी करची ती थायराय बऱ्या रितीन आमी करच्या सोम्याची कृपा मागया. तशेंच आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या भाव भयणीक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आज प्रत्येक जावन आमी मागता देवादीन दुलसिन देसा सुरत काल तावनू
कुटुंबांत सरांतरल्या सोडास कडून आज मागणेसाता ऑस्वल्ड डेसा काठी पडला. फक्त आम्ही देवादीन कामिल आणि मार्गरेट फर्नांडिस, देवादीन डेनिस लुईस डिसोजा अंधेरी ईस्ट, देवादीन पाउलो डिसोजा गोवा, देवादीन कार्मेलिना डिसोजा गोवा, देवादीन अँटनी आणि मॅग्दलिन लोबो फेर्नाले, देवादीन ऑझी मथायस कांजूर मार्ग, देवादीन लिओ बाल्तजार डिसोजा आणि फास्किन मस्करेनस किनिगोळी. पहिला वर्ष स्वाजुडास कडून मागता हांव देवादीन रिचर्ड मस्करेनस बेंदुरू. मागता आमी देवादीन मॅक्सिम रोशन मॉरस कुडुपू, देवादीन मेरी क्रास्ता बेंदूर आणि तिसऱ्याने 5 वर्ष उडास कडून आज आमी मागता हांव सायमन डिसोजा पांबूर हे आमच्या भाव भयणी सवे आमच्या कुटुंबात अंतरल्या सर्व समुडास कड्या ससनसो विशेव तांकां आमी मागया. ससनसो विशेव दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. सरल्या सोमेस भावार त्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशेव घेवन दीत. आमेन. सगळ्याचे आशीर्वाद आमी आतां स्वीकार करूया. उतर तुझे ऐको का शेता सोम्या तुका घेऊ कावला लेता वेदी सरशी येव तुझ्या जेवणान बागेता सोम्या तुझे तया वे कोटा नामा सोम्या नामा तुका जेवणा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मगाच्या भावन भयणीनो, कोणी एक महान व्यक्ती आमकां भेट करूंक येता म्हणटा आसतना आमी वरती तयाराय करता. अत्रे गान आमी रावता आनी मस्तू तराचे तयाराय जाता आसतना आमकां केदाळा तो व्यक्ती येतलो म्हणून एक अत्रेक आमच्या काळजांत आसता. तसलोच अत्रेक आमकां ह्या क्रिस्तियनाच्या काळार जावन आसा. सोमी आमचे थंय सदांच रावूंक आशेवंक तो आमचे संगी आमचे थंय बिडार करूंक आशेवंक तो आमचे लागीं येता. आमकां ताच्या नव्यान कुरपेन उर्बेन भरूंक येता, ताची बुजवण दिवंक येता. म्हणटा आसतना आमकांय परतो अत्रेक आसा आमच्या काळजांत. आनी ह्या खातीर ह्या क्रिस्तियनाच्या काळार आमी भायल्यान क्रिसमस फेस्ताक तयार जाता आसतना आमच्या आंतरीक जिवितांत सोम्याचे जावचे ते दीस परते येणे आनी सोम्यातय आमी बगसो तो संतोष समाधान धादोसकाय ती सदांच जिवी उरा जाय. ह्या खातीर आमची तयाराय सदांच आसूंक जाय म्हणून हाची वाचपां आमकां उलो दितात. तर आज येमिसाच्या बलिदानां भेटयता आसतना सोम्यातय आमी सदांच एक सावन रावूंक ताच्या त्या भगियेना मुखांतर आमचे जिवीत आमी संपूर्णायेन जिवंक ह्या बलिदानान सोम्याची कृपा आमी विशेष रितीन जोडून घेवया. हें बलिदान देवाक मानवच्या रितीन भेटोवच्याक पातकां आमची वळखून आतां बोक्सांनी मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडात उसारून वायट धारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत मगे सदांच हांव कुंवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परादेवा लागीं विनादी करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. Somia kakutkar, Somia kakutkar, Krista kakutkar, Krista kakutkar, Somia kakutkar, Somia kakutkar. प्रार्थुया. देवा सगळ्यांच्या रचणारा तुजी सडवण समेस्त मनशा खातीर म्हूण तुवें परगट केलाय. ही सडवण दिवंक येतेल्या तुज्या पुताच्या जल्माची महिमा बघूंक संतोषान आमी तयार रावा शेंकर. हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. बुजवण दिया म्हज्या परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुजलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिचे साखरेचे दीस सोंपले, तिच्या अपराधाचें पारीकपण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पातकांक सेरेस्पराच्या हातांतली दोडी ख्यास्त तिणें भोगली. एक ताळो बोब मारता. आरण्यांत सेरेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हरी एक पालकें बरोवन येवं दी. हरी एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दी. उंच सकल सुवात सपाट जावं दी. पोंडकुलां आसलोलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्वराची महिमा परगट जातली आनी आख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक सर्वेस्वराचें तोंड उलयलां. एक ताळो सांगता परगट कर आनी हांवें विचारलें कितें परगट करूं. आख्खे मनशा कुळ म्हळ्यार तण आनी सगळी ताची सोबाय शेतांतल्या फुलाचे सोबाये सारकी. सर्वेस्पराचो स्वास तांचेर पडटाना तण सुकता, फूल बावता. खरेंच लोक म्हळ्यार तण, पूण देवाचें उतर सदांच तकता. सियोनाक बरी खबर हाडतेल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडून वच. जेरुजलेमाक बरी खबर हाडतेल्या दुता व्हडल्या तळ्यान बोब मार. भिरांती विणे बोब मार आनी जुदाच्या शाराक सांग हांगा आसा तुजो देव. पळय सर्वेस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बलिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. तांचें इनाम ताचे सवें आसा. ताच्या जैताचें फळ ताचे फुडल्यान वेता. एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडांक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या अर्द्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितेल्या बकऱ्यांक जागृतायेन चलोवन व्हरता. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. श्लोक. आपले आमचो देव पदवेन येता. आपले आमचो देव पदवेन येता. सोम्याक नवें गीत गाया. प्रत्वेच्या निवास्यानो सर्वेस्पराक वाकाना. सोम्याक नावाडा. ताच्या नावाक ओगळाप दिया. श्लोक. आपले आमचो देव पदवेन येता. ताचे सोडवणे विशयांत दिसान दीस परगट करा. जाणांगा मध्ये ताची महिमा गाया. सर लोकां मध्ये ताची विचित्रां गाजया. श्लोक. आपले आमचो देव पदवेन येता.
सुरेश परस्सू आमचो राजा सोमेस्तांक न्याय नीती काल तो सोलोन व्हरता म्हूण जाणांगा मदें परगट करा. श्लोक आपले आमचो देव पदवेन येता तर ताचे उजरी सर्ग सगळो उल्हासूं आख्खो संवसार आनंद बगूं दर्यो आनी तांतले सगळें संतोशान गरजूं भुंयबाट आनी तांतले सगळें उल्हासाची बोब मारूं रानांतली रूख झाडां संतोशाचो नाद उठो. श्लोक आपले आमचो देव पदवेन येता कित्याक तो येता संवसारांत न्यायनीत स्थापीत करूंक नितीन लोकांची मुनशिबी करूंक सताच्या वाटेन जाणांगाक सोलोन व्हरूंक. श्लोक आपले आमचो देव पदवेन येता. उद्गार Alleluia, Alleluia, Alleluia. सोम्याचो दीस लागीं पावला आपले आमची सोडून करूंक तो येता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, तुम्ही कितें म्हणटात? एक मनशाक 100 बोकरे आसात म्हणया. तांचे मदलो एकलो एक बोकरो सांडून वसत जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोडून सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेसोना. आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता, सांडून वसनातल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोश पावता. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायनाये म्हणून तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरावर विभुक्षुपात आमची वाडो भावार्थांचो. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, थोड्या वर्सां आदीं आफ्रिकाच्या केन्या मिसावांत वावर करनासतना भुरग्यांक हांवें एक सवाल केलें गवळ्या विशांत. कित्याक तो समुदाय गवळ्यांचो समुदाय जावन आसलो. तांकां साबार बोकरे आनी हेर मनजाती पोसचो समुदाय तो. तातूंत भुरग्यां लागीं सांगलें, खंयचोय एक हिंडांतलो बोकरो सुकोवन गेलो जाल्यार, सांडून गेलो जाल्यार तुमी कितें करतात? तांणी म्हळें, ती आमी सोदून वेता. सोदून वचून खंयसर तो सुकोवन गेला थंय जावन ताका पाटी हाडटा. पाटी हाडल्या उपरांत तुमी कितें करतात म्हणून विचारलें. तक्षण ताची जाप आशिल्ली, पाटी हाडिल्लेंच त्या बोकऱ्याक आमी मास करता आनी सगळ्यां सांगाता मेळून आमी जेवता, संतोश पावता. म्हाका आयकून इल्लें शॉक जालो. जेजू बऱ्या गवळ्या विशयान सांगता आसतना सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्या ते संतोश पावता म्हणून सांगता, पूण ही भुरगीं म्हणटात ताका हाडटात आनी ती मास करून खातात म्हणून. हे वैगी म्हूण म्हाका दुबाव जालो. हांवें व्हडा लागीं सारलें. व्हडांनी म्हळें, वय आमी तशेंच करता. कित्याक म्हूण विचारतना तांणी सांगलें, कित्याक म्हळ्यार जर वो सुकोवन गेल्लो बोकरो ताका पाटी हाडून दुसऱ्या सांगाता हिंडांत घालें जाल्यार आनीक तो बोकरो दुसऱ्या दिसा आनी 4 बोकऱ्यांक तशेंच व्हरतलो भायर, पयस व्हरतलो. त्या देखून ताका खतम केल्यार, फिनीश केल्यार उरले बोकरे सेफ. म्हाका न्हू हे तांचे चिंताप जावन आसा. पूण आमच्या देवाचे चिंताप, बऱ्या गवळ्याचे चिंताप तसले न्हय म्हणून आज जेजू आमकां सांगता. म्हणजे आमी आयकलें सोम्याची उतरां, 99 सुकोवन वसनातल्या प्रास एक सुकोवन गेल्लो बोकराक सोदून वचून तो मेळटा आसतना ताचे तें
ताका व्हरतो संतोष भोगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां मरणा खातीर रसूंक ना. देवान आमकां रचला सासणीक जिविता पासत. म्हळ्यार सत आज आमकां हांगासर उगडापे जाता. इंग्लिशांत एक उतर तुमी आयकलां सांग प्रो, आवर जर्नी इज फ्रॉम ऊम टू टूम म्हणून. आमच्या संवसारांत पयन आवयच्या गर्भांत न्हू त्या फोंडा पर्यंत. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, जांकां जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचेर भावार्थ ना तांकां तें सत जावन आसा. पूण आमी सोम्याच्या पुनर्जिवंतपणांत भरवोसो धरून जिवनची जावन आसा आनी ह्या खातीर आमचें जिवीत फोंडांत अखेर जायना. Our journey doesn't end with the tomb, but it ends with the bosom of the Father. Our journey is from the womb of the mother to the bosom of the Father. सर्गींच्या बापाच्या त्या गोपांत आमकां सासनाक जिवच्याक आमकां देवान रचला जावन आसा. आनी हे मोगाच्या नोकेदाळा आमी वळखून घेता. देव हर एक संगत आमच्या जिवितांत सासना जिविताक आमी वचोंक सदांच आयते जावच्याक आमच्या जिवितांत करता म्हणून आमी वळखता. आनी आज तसो उलो आमकां दिल्लो जावन आसा. पयल्या वाचपांत इसाया प्रभुच्या ग्रंथांत मनीस एक तण आसल्या बरी म्हूण सांगला. पूण तसलो मनीस कितेंच न्हय आसलो मनीस, ताचे थंय देवाचें योजन वर्तें जावन आसा. देवाचें उतर सदांच बाळचें जावन आसा. आनी तस ससनाक बाळतेल्या देवा थंय आमी हर एकल्यानी जियोंक मोगाच्या बाबतींत देव आमकां आपोवन दिवन आसा. तर आज हे विश्वाचें बलिदान भेटयत आसतना असले आमच्या सोम्या थंय आमच्या बऱ्या गवळ्या थंय आमचो भावार्थ आमचो भरवोसो आमी तीर करून दिसपरते आमच्या जिविताची बेटा काडूंक आज आमी कृपा जोडून घेवया. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा, भोपून दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो गुठो बापा, स्वीकार तूं करये बापा. हुंडो गोवाचो सोरो दाकाचो दूर जावन आसा आमच्या कश्टा वावटीचो. हुंडो गोवाचो सोरो दाकाचो दूर जावन आसा आमच्या कश्टा वावटीचो. खे बापा काणिको. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचे बलिदान ह्या उंड्या वायना सवें आमच्या सतेसाव आनी आमच्या गरजा सवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सवें सर पदवीदादे बापाक मानतात असलें जावं दी म्हणून आतां मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस जादावा सर्वेस्पोर म्हणून घे. दयाळ बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता. आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यार हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुलतीन तूं आमकां आधार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पाती उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी देन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें योजन पूर्ण केलें आनी ससनीक थाराणाचें दार आमकां उगडलें. ते वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूता आनी सर्गींच्या सर्व दळबारा संगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्पोर तूं, सर्गाळी संसार भर
थोरला तुझ्या वैभवा सगी तुका जय जय सर्वेस्परा चे नावी येता ताका जय सगी तुका जय जय सगी तुका जय जय. देवा आमच्या बापा तू भोव पवित्र आनी आमचे तें तू भोव मोगाळे देखून तुजे ते आमचे उपकारी म्हूण दाखोवंक वा उंडो आनी ताका सवाय तुजे मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागताव. तसो पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिव. आपल्या मरणाचे आदले राती जेजू आपल्या सिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेचपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक खरडाचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Pavarta so good pergatuya. Somi Jesu melo, Somi Jesu melo, Somi Jesu जीवन झाला. Oh भावार्था सोगट आम्ही परगडता. जेजू नव्यान येतो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगला तेंच आमी आतां करतांव. ताच्या मरणाचो पुनर्जिवंतपणाचो उडास करून आमचे पासत खुर्सार खेळायलेली ताची कूड आनी खुर्सार वारयलेले ताचें रगत तुका आमी भेटयतांव. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता. ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन तूं घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां. भोव करून फ्रांसीस आमच्या भगियन बापाक, पिटर पावल आमच्या गोळी बापांक, हेरा समेस्तच्या गोवळ्यांक आनी मनियाऱ्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागताव. आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखांत घे म्हूण आमी विश्वासान परताव. कश्टा दुखींक संपडलेल्या समेस्तांची दया कर. देसा देसांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाताव आनी तुका आमी वाखणताव. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. ससनाच्या जिविताक सर्गीच्या राजाक आत्रेगून सम्यानन समका शिकयल्या मागण्या मुखांत्र सर्गीच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव. तुझे राज समका येव. तुझी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळ्यांत पडो दिनाका पण वायटांतली आमकां निवारी. सर्वेस्परा
सर वाईटांतली विघ्नांतली अनवरांतली आमकां तुरी बारे दया करून या जिवितांत समस्त काय बरी भलायकी आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटय कित्याक वडखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दनदुतांक तुवें म्हणय आनी हांगासर कुटुंब जावं जमलेले आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां आमच्या पातकांचे न्हय सम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगांत सदांच रावून तुजे ते ससना जिविताक फुडें सरूंक आमकां शत्रेगाचे दीस तिगाले तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान दिने एकवटांत सांबाळ जो जेताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो माया मग सोबत जावं सम्याची शांती एकामेका पटोवया क्रिस्त शारी तुमकां देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ता तुझे कूड अंतर्गत निश्चय करता आमचे ते सत्य आणि काय स्तरी नसावं पण आमच्या आत्म्या कुडी कनी मती तुला ऐकून विकासा पळय आमचो समी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन कुसार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो आमचो बरो गवळी जावन आमचे सवें सदांच आसचो तो देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एक कोठां रावचे आमी सर सुभागी सम्या ते म्हणजे भितर येवचें म्हाका फावना पोंदुतानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं आमेन. उंडो जिविताचो उजवाड संवसाराचो सोमी जेजू म्हजो दैवीक खानान पोसो आत्मीकतान भागोसो एकमात आसरो म्हजो जेजू गवळ्या बऱ्या तूं जिवीत म्हाका आपल्या येण्याक अत्रेकून रावतल्यांक प्रामाणीक मुनसिबीदार प्रामाणीकपणाचो मुकुट दितलो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी धादोशी जाल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जन्वायन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्याक लबदूंक आमकां तूं शिकय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोन यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाया मागता वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाया मागता तूंच म्हजी दादोसकार तूं सोम्या म्हाका जाय तूंच म्हजो व्हड आसरो तूंच म्हजो भरवोसो वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव